बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीं आमेन. जो आसलो, जो आसा आणि सदांकाल आसतलो, ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक मागीर म्हाका येवकार हे मिसा समारंभान हाचे मिसाची इंतेसा मागुया. वेलिंग्टन कुतीन हे आमचे भावचत्म्या पासत म्हयन्याचो उगडास. तशेंच मागुया युजेनिया फिलोमेन आफोन्स 3ऱ्या वर्साचो उगडास. तशेंच मागुया बर्थडे आपलो वाडदीस समारंभ दिल्या पासत मिलाग्रिना फेर्नांदीस, जेराल्ड फेर्नांदीस, इजाबेल गॉयस, जोझेफिना फेर्नांदीस ही आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस समारंभतात. देवाचो आशिर्वाद तांकां आनी हेर आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक मागुया. आज आमी केरीत भाशेन उगडास करता आमच्या विद्वांचो. सगळ्या संवसाराक आनी भोव करून आमच्या गोंयांत आनी आमच्या फिरगोजेंत आसलेल्या आमच्या विद्वांचो आमी उगडास करुया. विडोज. आज वी सेलेब्रेट टुडे द विडोज डे. मागुया विद्वांचे आपोवणे ताळो आनी तारण ह्या संस्थेंत वाट संस्थेंत आशिल्ल्या तांचो उगडास करुया आनी तांकां देवाची कृपा आनी बोळ मागुया. आज आमी शाश्वत आदाराचे मायेचें नोवेन करता. सगळ्या आमच्या गोंयच्या आमच्या फिरगोजींच्या विद्वांक सायबीण मांच्या हातीन घालुया आनी राखूंक तांकां घोटाय दिवंक आनी आपले आपोवणे ओळखून आपल्या जिवितांतल्यान देवाचेर विस्वास दवरून देवाक लागीं सरूंक तांकां कृपा हे मिसांतल्यान मागुया. आमचे फिरगोजेन ही संस्था सुरू केल्यार आमी 15 ऑगस्टाचे तांचो दीस समारंभ केल्या. मागुया सगळ्या आमच्या ह्या गांवच्या विद्वां पासत आनी आमची सगळी मागणी देवाक मानता तसली जावं आमी असोक वळखून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सद्भाग्योन सदांच वार मारी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्ववेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kabut
आमची एकल्याची खाजगी ते सवा हे जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारतना सगळ्या आमच्या विधवांक बापाक उबारून तांकां बुजवण आनी घोटाय मागुया. दयाळ बापा, तूं एकलोच आमचो आदार, बरवसो आनी बुजवण दिनार. सगळ्या आमच्या विधवा भयणांक आमी तुका उबारता. अकस्मात गोरकाराच्या मरणान विधवा जाल्ल्यांक तुजे मायमोगाचे उबेन उबार. तांचे कोश्ट आनी एकसूरपण आनी तूंच तांचो बरवसो जा आनी तांकां सांबाळ. तुकाच तांणी चिटकूंक आनी जेजूच्या जिवनपणाची भागीदारां कशी ताचीच बुजवण तांकां फाव जावं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. अशें घडलें. एका दर्शनांत सर्वेस्पराचें उतर अब्राहमाक कळीत जालें. अब्राहमा, भिवू नाका, हांव तुजो दाल, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. अब्राहमान जबाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगें बाळ कांय ना. उपरांत अब्राहमान म्हणलें, पळय, तुवें म्हाका कांयच संसद दिवंक नाय. म्हज्या घराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर अशें ताच्या कानार सादलें, तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रोगता मासाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान अब्राहमाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर स्वर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं घडटा जाल्यार तीं सगलीं नोखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, हेच परी तुजी संसद जातली. अब्राहमान सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. ताणें सांगलें, हांव तो सर्वेस्पर, ह्या देशाचो दायजी तुका करूंक काल्डियांतल्या उर नगरांतलो तुका भायर काडला तो. अब्राहमान पोर्तिपाल केलो, म्हज्या सर्वेस्परा देवा, हें म्हजें दायज जातलें म्हूण म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान ताका सांगलें, 3 वर्सांचें एक चिताल, 3 वर्सांची एक बोकडी, 3 वर्सांचो एक मेंढरो, एक कवडो आनी एक ल्हान पारवो तूं म्हाका हाडून दी. हें सगलें ताणें हाडलें आनी अर्दान अर्द करून तांकां कातरलीं आनी दोनूय अर्दां एकामेकाच्या फुड्यांत दवरलीं, पूण सुकण्यांची मात अर्दां केलीं नात. तेन्ना त्या मेलोल्या जनावरांचें मांस खावंक तांचेर गीद देंवून आयले, पूण अब्राहमान तांकां धांवडायले. आतां दीस दारीर पडटा अब्राहमाक बरीच झेम पडली आनी रात माथ्यार पावली देखून तो बारी आकांतलो. इतल्यान सुर्या पडलो आनी बरोच काळूक जालो आनी एक दुंवरतें आकटें दिश्टी पडलें आनी त्या जिव्या मारलोल्या जनावरांच्या दोनूय अर्दां मदें उजो गेलो. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्राहमा कडेन एक करार केलो, अशें म्हणून, हो देश इजिप्ताचे नदी तावन ते युफ्रातीस ही व्हडली नदी पर्यान तुजे संस्थीक हांव दितां. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा.
सोर्वेस्पोराक वाकाणात ताचें नांव पोरगोट करात, पोरजा मोदें ताचीं कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात, किनोरियांचेर ताची स्तुती करात, ताच्या ओचोऱ्यांचे सोगले कडेन किर्ती गायात. सोबाब सोर्वेस्पोराक सदांकाल आपल्या घराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगोत. सोर्वेस्पोराक सोदतात तीं काळजान संतोशभरीत जावं. सोर्वेस्पोराचेर आनी ताचे पोदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात ताचें मुखामोल सोदीत रावात. सोबाब सोर्वेस्पोराक सदांकाल आपल्या घराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुतां दुवानो, ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सोर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमीचेर ताची पदवी चलता. सोबाब सोर्वेस्पोराक सदांकाल आपल्या घराचो उगडास आसा. हजार पिणक्यांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सोर्वेस्पोराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन कबलात केली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली, तीच ती. सोबाब सोर्वेस्पोराक सदांकाल आपल्या घराचो उगडास आसा. सगळीं उबी रावया. Sorbesporak sur, sorbesporak sur, sorbesporak sur, sorbesporak sur, sorbesporak sur. सोमी म्हणटा, म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावतां. जो म्हजें सोवें रिगून रावता तो सुबां फळां दिता. Sorbesporak sur, sorbesporak sur, sorbesporak sur, sorbesporak sur, sorbesporak sur. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, फोटकिऱ्या प्रभादेश विशीं चोत्रायेन रावात. मेंढऱ्यांचें रूप घेवन तुमचेशी येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लांडगे तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतले. कांटारींच्यो कोणे दाखू काडल्यात जायत, सोरंड्याचे कोणे आंजिरां काडलेलीं आसात. तेच भाशेन बरें झाड बरीं फळां दिता आनी वायट झाड वायट फळां दिता. बऱ्या झाडाच्यान वायट फळां दिवं नजो, न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान बरीं फळां दिवंक नजो. बरें फळ दिना तसलें झाड कातुतात आनी उज्यांत उडयतात. देखून हांवें तुमकां म्हळां, तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजो गोरकार मेलो तेन्ना म्हजे चवथो भुरगो फकत 5 वर्सांचो आसलो. एक विधवा आपल्या जिविताची खबर सांगून अशी उद्गारताली, आख्खो संवसारूच कोसळलेल्या भाशेन म्हाका दिसलें. म्हजें आनी म्हज्या भुरग्यांचें कितें जातलें. पूण हांव जाणा आसली, देव म्हाका सांडचो ना, देव म्हाका सोडचो ना. आनी देवाचेरूच विश्वास दवरून हांवें म्हज्या जिविताची फुडली पावलां मारली. म्हज्या भुरग्यांक देवान हुशारकायेन शिकपाची मोद दिली. जायत्यांनी म्हाका आदार दिलो. आनी भाशेन
म्हजो देव म्हजे सांगताक आसा हें म्हाका थावें जालें. आनीक एक विधवा भाव भयणीन अशी उद्गारली, जेन्ना अकस्मात काळजाच्या एटॅक जावन म्हजो घरकार सोंपलो तेन्ना घरकाराचे फामिलीन जायते म्हाका भोगुशें दिलें. जायत्यांनी म्हाका पनवत म्हळी. म्हाका लागून म्हजो घरकार मेला अशी जायते तरेची गाराणी घाली. हांव खूब एकसुरी जालें. म्हाका कोणाचीच मजत तेंको मेळ्ळो ना. पूण एका दिसा आमच्या घरांत आशिल्ल्या कुर्सार मारलेल्या जेजूचेर म्हजी नदर पडली. दुखांक घडोवन हांवें जेजूक म्हळें, हो खुरीस तुवें म्हाका दिलाय, तो खुरीस मोगान व्हरूंक जेजू तूं म्हजे सांगताक राव. भयणी भावनो, आयज आमी विधवांचो उगडास करता. एक संघटना आसा, एक ग्रूप आसा, एक असोसिएशन आसा, ताका कोंकणींतल्यान वाट म्हणटात. वाट म्हळ्यार विधवेचें आपोवणें, ताळो आनी तारोण. VATT स्टँड्स फॉर विधवेचें आपोवणें, ताळो आनी तारोण. प्रत्येक जाणांक आमकां देवाचें आपोवणें आसा जाल्यार खेरीत भाशेन असल्या संकश्टाच्या वेळार विधवेकूय आपोवणें आसा. आयज देवाचें उतर आमकां आनी भोव करून विधवा हे बेसाक आशिल्ल्यांक निरोप आसा. पयले वाचपांत आमी आब्रामाची खबर आयकुल्या. आब्रामाक भुरगें बाळ नासलें तरी देव ताका बासावणी करता. आनी चिंतूंक गेल्यार आब्रामूच अजाप जाता, केदी व्हडली बासावणी देवाची. पूण ताका भुरगें ना. तो आनी ताची घरकान्न जाणटी जाल्यात. आनी देव ताका सांगता, तुजोच भुरगो न्हय, तुजे चाकरणीचो तुजो भुरगो. ताचे उद्देशी ही संस्कृत व्हडली जाता. आनी आब्राम देवाचेर पात येता, देवाचेर विस्वास दवरता, दुबावना. जरूय तो म्हणटा म्हाका भुरगें बाळ ना, आब्रामाक देव बासावणी करता, वयर स्वर्गार दोळे मार आनी तुजे लागीं घोडटा जाल्यार ती सगळीं नोखेत्रां मेज. हेच परी तुजी संस्कृत जातली. आनी आब्राम सर्वेस्पराचेर विस्वास दिवता आनी देखूनच सर्वेस्पर ताका प्रमाणीक करता. आवर फादर इन फेथ. इट वॉज अ टोटल सरेंडर इन टू द हँड्स ऑफ गॉड. आब्रामान केलें. बाबा बुडीनो, आमकां एक एकल्या करूंक आज हें आपोवणें. भोव करून कसले ना कसले परिस्थितीक लागून विधवा आशिल्ल्यान देवाचेर आख्खोच विस्वास दवरून आनी देव आमची घोटाय, देव आमचें बळ, देव आमचो दाळ, देव आमकां केन्नाच एकसुरी सांडिना. हें आब्रामाक सगळें घडलें. हें जायते जायते विधवा सगळें घडलेलें आमी अणभवता. शुभ वर्तमानांत जेजू आयज आमकां म्हणटा, बरें झाड बरीं फळां दिता. बरें झाड बरीं फळां दिता. आनी आमकां एक एकल्याक आमंत्रण, आमी बरीं फळां दिवन जेजूचे पाटलावदार जावं. आनी जेजूचे पाटलावदार म्हळ्यार बरीं फळां दिवपी, जेजूक गोवाय दिवपी, जेजूचो सेवे चाकरेचो मोगाचो निरोप दुसऱ्यांक वांटपी. आमचो पाप साहेब पोप फ्रांसीस आमकां सगल्यांक उलो मारता. भोव करून आमी एके
डिफिकल्ट सिट्युएशनान परिस्थितींत आसा ह्या पॅन्डेमिकान, ह्या कोरोना व्हायरस पिडीक लागून. आमकां एकल्याक उलो मारता, पवित्र सभेक उलो मारता, आनी पवित्र सभेन हें आव्हान घेतलां. कितें करूं? दुबळ्या धाकट्यांक, समाजाच्या देगेक आसलेल्यांक पावूंक, आमी आमच्या जिवितांतलीं बरीं फळां समाजाक दाखोवंक. आनी हेरां बरोबर विधवा आशिल्ल्यांकूय हें आपोवणें आसा. आपल्या लागीं आसा तो वेळ आनी आपल्याक देवान दिल्ले गूण तांणी बरे भशेन वापरून. पवित्र पुस्तकांत जायत्या विधवांची तोखणाय केलेली आमी पळयता. विधवेचे आपोवणें, गोरकार संपलो करो, आपल्या कुटुंबा भायर दिसूंक जाय. पवित्र सभेची सेवा, दुसऱ्यांक पावप, आपलीं भुरगीं व्हडलीं जाल्यान दुसऱ्यांक तेंको दिवप, बरीं फळां दिता तसले रूख जावप. आयज आमी खेरीत भाशेन सगल्या विधवांचो उगडास करतना आमच्या गोंयांत आशिल्ल्यो विधवांक पयले सुवातेर आमी नोमान करुया. तांचें आपोवणें तांणी स्विकारूंक आनी निराशीपण आपल्या जिवितांतलें पयस सावन देवान आपल्याक दिल्ल्या गुणांचो बरो उपयोग करूंक, वेळाचो बरो उपयोग करूंक. दुसरे सुवातेर तांचो ताळो तांकां कोणेंच उनीत करिना जावं, तांचेर कोणेंच आक्रमण करिना जावं, तांकां एकल्याक आशिल्ली भावना ओळखूंक. आनी तिसरे सुवातेर ही विधवेच्या बेसा प्रमाणे तारण जोडूंक देव आपल्याक आपयता म्हूण ओळखूंक. थ्रू दीस widowhood, the Lord asked them to be part of the redemptive work. तारण आपलें आनी तारण दुसऱ्यांचें, आपले कुटुंबाचें जोडूंक तांकां देव खेरीत शक्ती आनी बळ दिता हें ओळखून घेवंक. तर आजो दीस पाळटना आमच्या सगल्या विधवांक बापाक उबारुया आनी अदीक आनी अदीक आमी आनी तांणी देवाचेर अब्राहम भाशेन विस्वास दवरूंक आमचें जिवीत देवांत आमी घालूंक आनी बरीं फळां दितात तसलीं झाडां आमी जावंक कृपा मागुया. सर्वेश्वरा देवा, बेटोनेंग आमी गायन गावया. 3:32, पान 42, 332, पेज 42. Sorvisvara deva svigato vedere la storia uniace ibe tuka manda toshiko ebeke nada sutukamche yadiko vitutra भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोरपदवीदार देव बाप्पाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मनात आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन हो आमचो वाखणणीचो योद्न तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां शुद्ध निर्मळ कर आनी तुका मानता तसले आमचे काळजाची भोक्ती जावं.
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचेही सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबा थाव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदर आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. हे खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितवेर तुका वाखाणटा तुजी तारण मेळलेली पवित्र सभा. कित्याक आनी एकाच स्थळान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवतां संतोशान आनी निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गीं तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पिवची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हजे रगताची कास, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली. देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणांची काकलूत कर. आमच्या मेल्ल्यांचो उगडास करुया. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतिल्यांची, आमचे फिरगोजींतल्या आनी सगळे गोंयचे विद्वांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगती, तिचो पोती बाग्यून झुजे, बाग्यून दोंडूत, आमचो आस्कारी बाग्यून मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. भाव भयणीनो, जेजून शिकयलेले मागणे म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत अवघड परिस्थिती येतात.
एकसूरपण येता, तरेतरेचे कुरीस आमकां मेळटात. तेन्ना पर्यंत आमी सदांच बापाची कुशीक राजी जावं आनी अब्राहम भाशेन आखो आमचो विस्वास आमचे देवाचेर दवरूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाईटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराखंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोरमृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी. तूं सिकाय कोटान सांबाळ, तुजी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचेय सवें आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाचे शरी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाचे शरी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटा ती जेजूच्या जेवणान आतां वांटून घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, म्हणजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू आमच्या काळजांत आयला, ताका आमी दिन वासूया वाखाणुया. आनी आख्खो संवसार हे पिडयेन झुजता तेन्ना आमकां सगल्यांक हे पिडये वयर मेकळी कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. सोर पदवेदारा आनी काकूळसारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडी खाल कोश्टावताल्या पासत तुका आमी प्रार्थन उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही हांवचेर सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतळा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडयेचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. परतून परतून हे जेवणांत भोगतीन वांटो घेवन
सासणाचें सूख आमकां खात्रीन मेळोशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळ्या विद्वांक आयज आमी नमन करतना भोव करून हे आमचे फिरगोजेंत ही संस्था आसा तालिगांव विमेन ऑफ होप बोरवंशाची उस्तोरी म्हूण आमचे तालगांवच्या सगळ्या विद्वांक आज आमी शेबासकी दिता. आनी हे जोम्यांत वांटो घेवंक आमची विनंती ऑगस्टाची 15 2019 वर्सा 2019 ही संस्था आमची फिरगोजेंत सुरू जाली आनी आमची भयण ग्लोरिया मिनेजीस ताची अध्यक्ष. ह्या पॅन्डेमिकाक लागून जरूय आमच्यांनी मेळूंक जालें ना तरी दर म्हयन्याक कसली तरी कार्यावळ भोव करून तांकां दिल्ले गूण तांचो गुणांचो बरो वापर करूंक एकदम गरजेचें. एक पावटी हो पॅन्डेमीक कोरोना व्हायरस संपलो आमी परतून मेवतले आनी एक एकल्याक आशिल्ले गूण तांचो उपयोग करूंक जावं ते मागीर शिंवपाचो गूण स्टिचींग जावं तो मागीर रांदपाचो गूण ताचेर अभ्यास करून अदीक आमच्यांनी आमची ही परिस्थिती कुशलकायेन सारूं येता. सगल्यांक आमी आज खेरीत नमन करता आनी देव तुमचें बळ देव तुमचो आदार सदांच म्हूण ओळखून घेवंक उलो मागता. फाल्यां भाग्यून जॉन बातिस्ताच्या जल्माचो दीस 24 तारीख जुन्यांची. हो दीस बरे भाशेन भक्तीपणी सांबाळुया आनी पाळुया. कितेंच वांकडें कितेंच वायट कितेंच भलायकी आड आमी करूंक प्रयत्न करचो न्हय. जायते जाण हेंच्यांनी बोबाळ मारतात लोक पिकनीक करता म्हूण वॉटरफॉल्स आहात थंय वेता म्हूण. उपकार करून भोव करून आमी आमच्या बरे देखींतल्यान गोवाय दिवया आनी सांगाती हे पिडेचेर झुजुया. बरीं फळां दितात तसलीं मनशां जावया. जें कितें सरकाराचे नेम आसात ते पाळूंक वावरया आनी चुकोय नासतना आमी एक एकल्यान वॅक्सीन घेवंक प्रयत्न करुया. पयलें तशें दुसरें वॅक्सीन घेवया. एकूच उपाय कोरोना व्हायरस पिडेचेर जोईत व्हरूंक म्हळ्यार हे विज्ञान्यांनी सायंटिस्टांनी दोतोरांनी विचून काडलेलें सोदून काडलेलें वॅक्सीन. हे वॅक्सिनांतल्यान आमचे कुडींत एंटीबॉडीज जावन हे व्हायरसाक आमी झुजतले. तर सगल्यांक फाल्यांची परबेंत येवकार आनी फाल्यां भाग्यून जॉन बातिस्ताचे मजतीन आमकां सगल्यांक राख म्हूण मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचो उपकार. शाश्वत आदाराचे माई
बोबाक घेवन मारी तूं आमचो सदांकालचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवंसो. आयज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां जोडून दिल्ल्या सोर उपकारां खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराची माई आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे कांय उडून हाडूंक शक्ती भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवीदार माई आमकां हे उपकार जोडून दी. तान्नाची सुयत व्हरूंक घोटाय. जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग, एक पवित्र मन आनी तुज्या सदांकाल आदार दितले माई आमची पासत विनवती कर. प्रार्थना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे माई मारीच्या एका उतरान गालिलेच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदललें. तुजे मायेच्या आसऱ्या काल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. ह्या आदाराचे माये आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोरपेल्यांक पाव, ताळण्यांक आमकां खेराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणी ह्या आदाराची माई व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी घालून मागता. कोश दूख, हुस्क्या कोती, विघ्नां संकटां ही आमचेर बाळगलेले कुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दयाक जतन कर. तुज्या पुताच्या गोश्टांक आमचें मरण एकवटून मोगान आनी सोंसिकाय सगळ्यांक सोसूंक आदार दी. आमची मागणी उबारुया. आमचे पाप साहेबाक, बीश साहेबाक, सरकारी राजकारब्याऱ्यांक जाणवा आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माये उद्देशी आमकां आय. सोमेश मुनी भाव कशे धर्मीक एक चरांत आनी धर्मीक एक कोटान जी अशें कोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माये उद्देशी आमकां आय. सगळ्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माये उद्देशी आमकां आय. मेल्ल्या सोमेश बावरजांच्या आत्म्यांक सासणाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माये उद्देशी आमकां आय. सोमेश मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवच्यान तुज्या मोगाची उब बोगिशी कोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माये उद्देशी आमकां आय. आतां आमच्या मनांतल्यान आमच्यो काशा गरजो आमच्या आदाराची माय थंय घालुया. खेरीत भाशेन आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. आमचे विधवांक सायबीणमांच्या हातांनी घालुया आनी तिणें तांकां सांबाळूंक आनी आपली बुजवण दिवंक तांचे खातीर हे वेळार मागुया. त्यांचे मागणे या आदराची माई तुमगेरे शिवदार देवाच्या सोदेणी तू आमकां वांटाय. आमा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांत हांव तुज्या आमच्या पातकांचे बोगसणे आनी आमचें तारण चडूंक आदार दी.
एकूच आमी भियेता ताळणीच्या वेळार तुका उलो मारून चुकून निर्भागी बाळां जायत म्हूण जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जीव आनी आयत्या मनात पेल्याची सेवा करूंक तूं आमकां आदार दी हे आदाराची माई. आता आमी सर्व समय आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारीची स्तुती करुया आनी तिचे शक्तीवंत शरणकाला आमकांच बोपून दिवया. Maria curpen vololi, servis voce tainsa, você amade sodoi, ani sodou tujo ucisu. Bagiun timuri devace mai, ama papia kati vinati kor, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनंती कोरे देवाचे भाग्योन माई क्रिस्ताच्यो बासणे आमकां फावो जावचे. प्रार्थना हे सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारी तुजे मायक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळ जाणता तुज्या आवयचो आदार सोदता. तुजे सोडमणीचो फोड सासणाच्या सासणांक भोगूंक दी. आमेन. हे सुम्या कुडीच्या असक्तायेन कोश्टोतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रोसलेल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे दोयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं. आमेन. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगत आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमचे पाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. शेवटाचे गायन गावूया T21 पान 213 T21 पेज 213. Zogat आमची आदारीन तूं, सगळ्यांक आमकां तूं सांबाळूं. बेसावगाक दोतोराब्यान संतोशांतली सदांच निवास. बेसावगाक दोतोराब्यान संतोशांतली निवास. Pepe suco